जय श्रीराम। आज आम्ही बोडगेश्वर महाराजांच्या हांगा परिसरात बऱ्यापैकी गोवा हिंदू युवा शक्तीचो बाजार हांगा पळयता। तरेतरेची फुलां फळां हांगासर सगळे हिंदू बांधवांच्या खातीर ह्या युवा शक्तीन अवेलेबल करून हांगासर एक चांगल्या पैकी इन्स्पिरेशनल म्हणतात तसो एक उपक्रम हांगा सुरवात केल्लो आसा। हांव मागता की आमच्या सगळ्या हिंदू युवकांनी हिंदू फॅमिलीनी हांगा येवन त्यांची जो त्यांच्यानी स्टार्ट केल्लो मेड फॉर हिंदूज फ्रॉम हिंदूज असो जो त्यांचो उपक्रम आसा की आमी सगळ्या हिंदू बांधवांनी एकत्रित येवन आपल्या हिंदू बांधवांचे बऱ्यापैकी एक सात्विक अशी फळां फुलां मेळची म्हणून तेंच्यांनी हो राट सगळो घातलेलो आसा। आपण सगळ्यांनी हांगाच्या चतुर्थीच्या काळात फुलां फळां घेवची। एकदम स्वस्त अशा दरान रिजनेबल प्रायसाक हांगासर फळां आसात, फुलां आसात, नारळ आसा, वेगवेगळी फळांचे ऑप्शन्स हांगासर मांडलेले आसा। सगळ्यांक परत एकदा आव्हान करता की तुम्ही सपोर्ट करचो युवा शक्ती। एक युवक म्हणून त्यांनी हो उपक्रम केला, जितली तोखणाय करपाची तितली कमीच। सगळ्या युवकांनी मिळून बरे एक्झाम्पल हिंदू युवकांच्या समोर दवरलेले आसा। जर आपण खंयच्या उपक्रमांक स्टार्ट केले जाल्यार यश हे खचितच लाभता। त्या चांगले यशूय तांकां लाभलेले आसा आणि आपण सगळ्यांनी सहकार्य केले तर अजून उमेदीन ते अजून हे हिंदूंचे कार्य फुडें व्हरूंक शकतात। इतले तुमच्याकडे मागता। सगळ्यांक चवथीची परबी। जय श्रीराम। हांव हांगासर गोवा हिंदू युवा शक्ती स्टॉलार येयला आणि हांगासर बऱ्यापैकी फळां फुलां आनी माटोळेची सामान हांगासर बऱ्यापैकी उपलब्ध आसा आणि रेट सुद्धा बरी आसा आणि सगळ्यांनी येवन हांगासर भेट दिवची। आणि ह्या उपक्रमांक तेंच्यांनी अशेंच आमचे कितें कार्यक्रम आसता तेन्ना तेन्ना हे स्टॉल घालून तेंच्यांनी आमचो असोच उपक्रम राबोवचो ही म्हाजी तेंचे कडेन मागणी आसा। आणि अशेंच आमचे हिंदू युवा शक्तीचे अशेंच प्रोत्साहन जावनी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता। आणि चड बरें करूंक म्हणटा सुजन आणि बबन नागवेकर यांच्यानी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा ह्या स्टॉलाक। क्योंकि ते कित्याक जाणा तर ती दीस रात हांगारूच आहा, तेंची झेम ना, तांकां कांय ना, तेंच्यांनी बरो हें धरलेलो आहा, हितून म्हणजे फुडाकार घेतलेलो आहा। आणि अशेंच हेंच्यांनी करून आनी लोकांनी तांकां प्रतिसाद दिवचो अशें हांव तेंचे कडेन मागता आणि देव बरें करूं। जय श्रीराम। गोवा हिंदू युवा शक्तीन हो जो उपक्रम हांगा सुरू केल्लो आसा म्हाका दिसता खरोच अभिनंदनीय असो उपक्रम आसा। आणि ह्या गोवा हिंदू युवा शक्तीच्या वतीन हो जो हांगासर गणेश चतुर्थीच्या निमतान विक्री केंद्र हांगा जे ओपन करून एक उपक्रम चालू केल्लो आसा तो खरोच म्हाका दिसता हिंदूंक प्रेरणादायी आसा। म्हाका दिसता कालच्यान हांगा पळयता आमी खुबशा हिंदू लोकांनी हांगासर आपली हजेरी लायली, ह्या उपक्रमांक तांच्यांनी शुभेच्छाय दिले आणि हांगासर ते ह्या उपक्रमांक सपोर्ट करपाकूय पावले वेगवेगळ्या वाठारांसून। आता हांवूच हांगा तुमी पळयलें, हांव रावता मोपा, पण विशेष करून ह्या उपक्रमाचो कितें म्हणटा तो पब्लिसिटी पळोवन आयकोन हांगा येवन तेंचें अभिनंदन करीनशें दिसलें। वेगवेगळ्या भागांसून म्हणा दोडामार्ग, आमचे पणजी, मडगांव, वास्को या सगळ्या वाठारांसून जे स्वाभिमानी हिंदू आसात ते हांगा येवन ह्या उपक्रमांक खर बरो प्रतिसाद दितात। आणि गोवा हिंदू युवा शक्तीचे जितले आमी अभिनंदन करूं शकता तितले कमी आसा, कारण असो हो आगळो वेगळो उपक्रम हितूनसून हिंदू एकता आणि हिंदूंविशीं जागरूकता ह्या उपक्रमांसून निर्माण जाल्लेली आसा। आणि खरोच देवदेवतांच्या कृपा आशिर्वादान हे आमचे हिंदू युवा जे फुडें सरलेले आसात तांकां बरे आशिर्वाद देवदेवतांनी दिल्लेले आसा। आणि अशेंच हें कार्य
पुढे चालत रावतले. वेगवेगळे आमचे जे उत्सव येतात या उत्सवांच्या माध्यमातून असो हो जो उपक्रम असा हो चालू उरतलो आणि आम्ही सगळे हिंदू जे आसा ते एकत्रित जावन स्ट्रॉंग जातले. त्या खातीर हांव मनापासून ह्या उपक्रमाचे अभिनंदन करता आणि प्रार्थना करता की ह्या उपक्रमाक गोवा हिंदू युवा शक्तीक बरें यश मेळचें आणि उपक्रम असोच चालू रावून आमी सगळे हिंदू युवा जे आहात ते एकत्रित येवन धर्माच्या कार्याक लावचे. जय श्रीराम. जय श्रीराम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.